आयतारा कुणय मेगा मेडिकल शिबीर आयोजित केल्ले। ह्या वेळार भौशीक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हजर आशिल्ले। थळाव्यांनी ह्या शिबिरान बरे रितीन वांटो घेतिल्लो। RDX खातीर कुणयच्यान महेंद्र गांवकार। एक सुतोवाच की हेल्थवे मार्फत रोटरी क्लब ऑफ पणजी विल ऑर्गनाइज अ मेडिकल कॅम्प आणि खरेंच बरें दिसलें। खूब वर्सां पयलीं केएलईचे मेडिकल कॅम्प आमच्या कोंकणीत जाले आणि त्यानंतर आता परत हेल्थवेन ते चालू करचें अशें म्हाका दिसता थ्रू डिफरंट NGOs आणि एक कॅम्प करपा फाटली मुख्य उद्देश हो सर्वसामान्य मनीस जो गांवांत आसता तो तुमचे पर्यंत पावूंक शकना, बऱ्या दोतोरा कडेन पावूंक शकना आणि तो जर बऱ्या दोतोरा कडेन पावलो जाल्यार अशा कॅम्पांची आवश्यकता आसा ज्या कडेन तांकां योग्य अशें डायग्नोसीस करून तांकां थंय व्हरप। म्हाका याद जाता हांव जेन्ना नवोच आमदार जालो तेन्ना आय हॅव कंडक्टेड अ फूल स्पेड आय कॅम्प इन स्कूल्स। साधारण 3,500 भुरग्यांक आमी त्या वेळार तपासले। त्यानंतर हांवें रिपीट केलें तें, पूण पयले फावट म्हाका कितें मेळ्ळें तें हांव तुमच्या दोतोराच्या हातूंत दवरतां आणि तातूंत जवळ जवळ 16% ऑफ दॅट आय फाउंड इट डिफेक्टिव्ह आणि तातूंतलीं 10 भुरगीं 3 मिटरा वयली तांकां कांयच दिसनाशिल्लें। एक तर भुरगो श्रीमंताच्या घराण्यांतलो भुरगो, म्हणजे ताका अशी खंयी वरूं शकता ते तशी ढवळी नवो जो भाग आसा तातूंतलो हांव नांवां सांगना आनी 3 मिटरा वयले ताका कांयच दिसनाशिल्लें। म्हणजे आवय बापूय सद्या आपल्या कामाक उरता आणि भुरग्याची ज्या तरेन देख घेवपाक जाय ती घेवंक शकना। हाजे वयल्यान म्हाका सिद्ध जालें आणि जवळ जवळ हांवें साधारण 28 ऑपरेशनां त्या वेळार केली आणि अशेंच कॅम्प मुखार तुमी घडोवन हाडचे ज्याका तुमकां जो तेंको आमच्या मार्फत जाय तो सदांच पंचायत आसूं आमचे कार्यकर्ते आसूं स्वता म्हजो ते सगळो तेंको तुमकां मेळटलो अशें नमूद करता, कारण ही गरजच आसा।